परतून एकदा येवकार तुम्ही पळयतात अंतरिक्ष अप अप एंड अवे आनी आज हांव तुमकां एक टुरार घेवन भायर सरला आमचो ब्रह्मांडाचो टूर कसो हबल स्पेस टेलिस्कोप हाज्या दृश्टीन ब्रह्मांड कसो दिसलो तसो तर आमी हो ब्रह्मांडाचो टूर करीत करीत आतां आमच्या उत्तर दिशेत अनेक राशी कडेन येवया जी रास आसा वृषभ राशी टॉरस टॉरस हो एक व्हडलो बैल आसा आनी ह्या बैलाचें शिंग आसा हे शिंगा कडेन एक अद्भुत वस्तू आमच्या पुर्वजांक दिशिल्लो 6300 लायट इयर इतले पयस हो वस्तू दिशिल्लो आनी हो आतां न्ही हो 1054 हे सालांत जॅपनीज चायनीज अरब असल्या सगळ्या एस्ट्रोनॉमर्सांक दिशिल्लो आनी ताजी नोंद करून दवरलेली आतां 1054 हे सालांत कितें दिशिल्लें तें आमी एकदां पळोवया आतां त्या सालांत आकाशांत भितर एक अशें नक्षत्र दिशिल्लें जें दिसाचें दिश्टी पडटालें सुर्या पेक्षा ब्रायट आशिल्लें इतलें विचित्र वस्तू आकाशांत पळोवन त्या वेळाच्या लोकांक खूब अजाप जाल्लें तांकां तें कितें तें कळेना पूण तांणी ताजो रेकॉर्ड मात करून दवरलो फुडें जेन्ना सायंटिस्टांनी एस्ट्रोनॉमरांनी त्या नक्षत्रा कडेन आतां तें नक्षत्र काबार जालें आतां थंय कांयच दिसना पूण तो जागो जे कडेन हें नक्षत्र दिशिल्लें थंय जेन्ना टेलिस्कोप पॉयंट केलें तेन्ना एक इल्लेशें क्लावड दिश्टी पडलें आनी हे क्लावडाक नांव दवरलां क्रॅब नेब्युला आतां क्रॅब नेब्युला कितें तें आमी पळोवया हबल स्पेस टेलिस्कोपान 24 एक्सपोजर फोटोज काडून हो इमेज आमच्या फुडें हाडलो आनी जेन्ना आमी हें पळयलें तेन्ना सामकेंच सुंदर हें दृश्य आमच्या दोळ्याक दिसलें आतां हें क्रॅब नेब्युला म्हणजे कितें क्रॅब नेब्युला म्हणजे एक्सप्लोजन 1054 हे सालांत एक्चुअली जाल्लें कितें एक व्हडलें नक्षत्र सुपर मॅसिव स्टार जो वृषभाच्या शिंगा कडेन आशिल्लो तो एक्सप्लोड जाल्लो आनी तें एक्सप्लोजन पळोवपाक ते लोक लकी आशिल्ले तांकां तें दिश्टी पडलें आतां आज थंय पळयल्यार फक्त एक स्केलिटन जें एक्सप्लोजन जाल्लें ताजें एक उरिल्लें स्केलिटन आमकां दिश्टी पडटा हाकाच म्हणटात सुपरनोवा रेमनंट म्हणजे जो सुपरनोवा जालो ताजो जो उरिल्लो वस्तू आसा ताजो जो फॉलबॅक आसा तोच हो क्रॅब नेब्युला आसा आनी तो कुल्लेचो आकाराचो दिसता लायक अ क्रॅब म्हणून एस्ट्रोनॉमरांनी ताका क्रॅब नेब्युला अशें नांव दवरलां हें एक्सप्लोजन अजून काबार जावं ना अजून चालू आसा आनी अशें हबलाच्या डेटा वयल्यान आमकां स्टडी करूंक मेळ्ळ्या की 1,500 किलोमिटर पर सेकंड इतले स्पिडान हें एक्सप्लोजन अजून भायर सरत आसा हें एक्सप्लोजन अजून चालू आसा हे कुल्लेचो आकार फुडें व्हडलो व्हडलो जायत वतलो आनी बदलतूय बी वतलो One of the most interesting features of Taurus is the Crab Nebula, a supernova remnant with a rapidly spinning neutron star called a pulsar at its heart. This star emits bursts of radiation from gamma rays to radio waves every 33 milliseconds. It is located about 6,500 light years away, and the nebula is expanding at around 1,500 kilometers per second. The supernova occurred in the year 1054 and was recorded by Chinese and Arab astronomers. It was bright enough to be seen in the daylight for 23 days, and at night for 653 before fading from visibility. The progenitor star is thought to have been between 8 and 12 solar masses. There is a link in the description box to a very interesting animation of the pulsar, using images obtained by the Hubble Space Telescope and the Chandra X-ray Observatory. कुल्ली मेळटा नुस्त्याच्या बाजारांत आनी नुस्त्याच्या बाजारांत अनेक जनावरूय आमकां मेळटा ते म्हणजे माजर अंतराळांत सगळे तरेची जनावरां भरल्या आतां आमी माजरा कडेन वचुया अनेक आमकां सुंदर राशी दिसता जी समर सिजनान दिसता ताका ड्रेको किंवा ड्रॅगन कॉन्स्टलेशन अशें म्हणटात आतां हे ड्रेको हे कॉन्स्टलेशनान भितर आमी पळयलें जाल्यार एक सुंदर वस्तू दिसता जो 1000 वर्सां पयलीं थंय फॉर्म जाल्लो तो म्हणजे कॅट्स आय नेब्युला कॅट्स आय नेब्युला म्हणजे माजराच्या दोळ्या सारकी दिसणारी नेब्युला फर्स्ट टायम 18th सेंच्युरीन विलियम हर्शल जो सायंटिस्ट आशिल्लो हाणें ही आपल्या ल्हानशा टेलिस्कोपान हाजो शोध लायिल्लो पण जेन्ना हबल स्पेस टेलिस्कोप ताजे कडेन पॉयंट केलो तेन्ना हें सुंदर दृश्य लोकांक दिश्टी पडलें आतां जी सुपरनोवा आशिल्ली क्रॅब नेब्युला आशिल्ली ती अनेक तरेची आसता जे व्हडलें नक्षत्र काबार जालें जाल्यार तशी जाता पूण जेन्ना धाकटें नक्षत्र जे शांत नक्षत्र आसता आमच्या सुर्या सारकें धाकटें आनी हळडुव्या रंगाचें नक्षत्र हें जेन्ना काबार जाता तेन्ना सुपरनोवा जायना तेन्ना ताका म्हणटात प्लॅनेटरी नेब्युला आनी हिस्ट्रीन रेकॉर्ड केल्ली एस्ट्रोनॉमीन फर्स्ट प्लॅनेटरी नेब्युला म्हणजे ही कॅट्स आय नेब्युला जी विलियम हर्शलान रेकॉर्ड केल्ली आनी हबल स्पेस टेलिस्कोपान आमकां रिवील केल्ली सुंदर आकृती आसा आनी मदीं दिसता तुमकां
तें एक्चुअली कोर, तें सेंटर आसा तें स्टार जें एक्सप्लोड जाल्लें आनी ताच्या भोंवती ही सगळी गॅस, हायड्रोजन गॅस जी काबार जाल्या ती डेड बॉडी स्टाराची आमच्या अंतराळात फ्रीज जावन एक फोटो कसो थंय कायमची उरल्या. This composite of data from NASA's Chandra X-ray Observatory and the Hubble Space Telescope is another look for NGC 6543, better known as the Cat's Eye Nebula. This famous object is a so-called planetary nebula that represents a phase of stellar evolution that the Sun should experience several billion years from now. When a star like the Sun begins to run out of fuel, it becomes what is known as a red giant. In this phase, a star sheds some of its outer layers. A fast wind streaming away from the hot core rams into the ejected atmosphere, pushing it outward and creating the graceful filamentary structures seen with optical telescopes. In the case of the Cat's Eye, material shed by the star is flying away at a speed of about 4 million miles per hour. The hot core left behind will eventually collapse to form a dense white dwarf star. आता माजराचो दोळो कित्याचेर आसता तें तुमकां खबरूच आसा, उंदराचेर. आनी अंतराळात उंदरूय बी भरिल्ले आसात. ते उंदीर पळोवपाक आमकां मिल्की वे गॅलेक्सीच्या भायर वचचें पडटलें. आमी आमचे मिल्की वे गॅलेक्सीच्यान भायर कोमा बेरेनिसिस ही जी राशी आसा हे राशीत भितर वचुया आनी हे उंदीर खंय आसा तें पयलीं सोदून काडया. आतां हाका मायस म्हणटात, जी कोमा बेरेनिसिस हे कॉन्स्टलेशनान आसा. पूण हे मायस दाखोवच्या पयलीं तुमकां हे राशीची स्टोरी सांगता. कोमा बेरेनिसिस म्हणजे कोण आशिल्ली? कोमा म्हणजे केस आनी बेरेनिस म्हणजे राणी. अशी हिस्ट्रीन एक स्टोरी येता, एक इन्सिडंट येता की 246 BC हे सालांत इजिप्टान जी अलेक्झेंड्रिया गांव आशिल्लो त्या गांवाचो राजा आशिल्लो टॉलेमी आनी ताची बायल आशिल्ली बेरेनिस. आनी बेरेनिस ही जे हायलायट जो सगळ्यान एक स्ट्रॉंग पॉयंट आशिल्लो तिचे केस. खूब सुंदर केस आशिल्ले बेरेनिस ह्या राणीचे. आनी जेन्ना अशें तिचें नवें लग्नूच जावन ती अलेक्झेंड्रियांत राणी म्हणून आयिल्ली त्याच वर्सा 246 BC ह्या वर्सा टॉलेमी राजाक युद्धाक वचचें पडलें. बेरेनिस खूब भिली आनी आतांच नवीच लग्न जावन आयल्या आनी आतांच घोव युद्धाक वता तिका खूब भंय दिसलो. आनी अलेक्झेंड्रिया गांवान जी देवी आशिल्ली, व्हडलें देवूळ आशिल्लें एफ्रोडिटे, हे देवीच्या देवळान ती गेली आनी आंगवण केली की देवी जर म्हजो घोव युद्धांतल्यान विजयी जावन आयलो जाल्यार हांव म्हजे केस तुका अर्पण करता, अशी आंगवण केली. आनी तशेंच जालें. फुडें जेन्ना राजा परत आयलो तेन्ना बेरेनिसान आपले केस काडून देवीच्या देवळान व्हरून दवरले. आनी दुसरे दीस सकाळीं जेन्ना राजा तिका विचारपाक लागलो तुजे केस खंय, तर तिणें सांगलें अशें अशें सगळें जालें. ते केस पळोवपाक टॉलेमी राजा देवळांत गेलो. थंय ताका तें दिसलें ना, कोणें तरी तें चोरून व्हेल्लें. आनी ते सगळे भट भिवपाक लागले जेन्ना राजान तांकां विचारलें की हें कितें जालां म्हणून. आनी तांणी एक स्टोरी केली. तांणी आकाशांत राजाक एक वयर एक वस्तू दाखयलो जो आज पर्यंत दिसता एक स्टारांचो धाकटी धाकटी स्टारां पूण सुंदर एक ग्रूप आसा कोमा बेरेनिसिस नांवाचो. ते दाखयले आनी म्हणपाक लागले की हे एफ्रोडिटे देवीक तुजे बायलेचे केस इतले आवडले की तिणें आकाशान व्हरून ते कायमचे दवरले आनी एक राशी निर्माण केली जाचें नांव आसा बेरेनिसेचे केस किंवा कोमा बेरेनिसिस. अशी सुंदर स्टोरी आसा कोमा बेरेनिसिस हे कॉन्स्टलेशनाची. आनी हातूंत भितर हो वस्तू हबल स्पेस टेलिस्कोपाक दिश्टी पडला. हे व्हडल्यो व्हडल्यो शेपट्यो कश्यो दिसतात उंदरांच्यो, हे एक्चुअली उंदीर न्हय, 2 गॅलेक्सी आसात ज्यो एकामेकांक क्रॅश जावपाच्यो आसात, कोलायड जावपाच्यो आसात. एक्सिडंट्स फक्त पृथ्वीर जायनात, सगळ्या ब्रह्मांडात एक्सिडंट जातात. आनी असो हो एक एक्सिडंट आतां जावपाचो आसा. 2 गॅलेक्सी एकामेकांचेर पडपाच्यो आसा आनी तांच्या ग्रॅविटीन अशी एनर्जी रिलीज जाल्या, जे एंड्स आसात ते उसळून गेल्यात आनी शेपट्यो कश्यो निर्माण जाल्यात. आतां फुडें ह्यो गॅलेक्सी जेन्ना एकामेकांचेर कोलायड जातल्यो, क्रॅश जातल्यो, कितें जातलें? अंतराळांतले एक्सिडंट हाजो आउटकम कितें जातलो हें आमकां अजून खबर ना. तुमकां जर पळोवपाक जाय जाल्यार एक काम करात, टीव्ही ऑन दवरात 2 बिलियन वर्सां आनी 2 बिलियन वर्सांनी कितें जातलें तें हांव तुमकां दाखयतां. तितलो टायम लागतलो हें जावपाक.
आतां आमचो वचपाचो वेळ जाल्लो आसा, पूण वचचे पयलीं एक ल्हानशी भेट हांव तुमकां दिवपाक सोदतां. आमच्या ब्रह्मांडाची सोबीतकाय, द ब्युटी ऑफ आवर युनिवर्स, एक सुंदर एक ऑब्जेक्टान भितर आसा तें हांव तुमकां प्रेझेंट करतां. आयचो हो एपिसोड काबार करता. हांव तुमकां दाखोवंक सोदतां हें सुंदर चित्र. ताका ARP 273 म्हणटात, रोज गॅलेक्सी. कितलें सुंदर पळय, गुलाबाच्या आकृतीचें, जसो गुलाब तुमकां दिता कसो अशी ही आकृती आसा ह्या गॅलेक्सींची. एक्चुअली ARP 273 नांवाची ही गॅलेक्सी, हो फोटो हबल स्पेस टेलिस्कोपाच्या 21व्या एनिवर्सरीक नासान रिलीज केल्लो. इतलें सुंदर चित्र तांकां आज पर्यंत दिसूं नाशिल्लें. आतां जाता कितें, 2 गॅलेक्सी आसात ज्यो एका मेळून कोलायड जाल्यो ऑलरेडी, तांचो एक्सिडंट जालो पूण वाट लागली, कांय जावना. वायलन्स फक्त पृथ्वीचेर जाता, ब्रह्मांडांत आमच्या जायना. ब्रह्मांड आमचो इतलो शांत आनी सुंदर जागो आसा. 2 गॅलेक्सी जेन्ना एकामेकांचेर कोलायड जाल्यो तेन्ना जालें कितें, हांगा एक गॅलेक्सी दुसऱ्या गॅलेक्सींतल्यान वचून भायर सरली. अशें सुंदर हें दृश्य आसा गुलाबाच्या आकृतीचें. हाका म्हणटात रोज गॅलेक्सीज. हो सुंदर गुलाब तुमकां भेटोवन आयचो हो प्रोग्राम हांव हांगाच काबार करतां. आमच्या प्रोग्रामा बद्दल तुमचें कितें मत आसात, तुमचो कितें फीडबॅक आसात, तो तुमी हांगा सकयल ईमेल आयडीचेर धाडल्या जाता. ना जाल्यार तुमी गुगलार वचात, प्रुडंट मिडिया मारात, थंय अंतरिक्ष प्रोग्राम मेळटलो, तातूंतय बी तुमी फीडबॅक आमकां धाडूंक शकतात. तर असोच फीडबॅक धाडत रावात आनी अशेंच म्हजे बरोबर टुराक येत रावात. कित्याक म्हणल्यार सगळ्यांत व्हडले टूर जे आमचे अर्थाचे भायले आसात, ब्रह्मांडाचे आसात, ते फक्त हांव एकटोच तुमकां व्हरून हाडटां. फुडल्या आठवड्यांनी आमचे हे टूर चालूच उरतले. आमच्या युनिवर्साचे बॉर्डरी पर्यंत, एज ऑफ द युनिवर्स, इतले पयस हांव तुमकां टुराक व्हरून हाडटलो नेक्स्ट विकान. म्हणून फुडलो प्रोग्राम पळोवंक विसरूं नाकात. आतां आज हांगाच काबार करया. पळयत रावात अंतरिक्ष, अप अँड अवे, ओनली ऑन प्रुडंट मिडिया.